stop putting it up. What is it? And what is ending? Don't talk to me. It's so funny. It's okay. C30. Okay. Who's there? He's there. That Konkani announcement I have to do for us. Like, but he's still there. Was like, no, Tani, no. I'm fed up, bro. I don't want to announce like that. Very stressful. Yeah. Yeah. Next year. Mm. 99 is no, Tani. 9 only. No, no, Tani, no. Counting your numbers, Ray. Yeah. I don't like him. I don't like what he's doing also. Father Pratap and Father. आम्ही गीत घेऊया G5 पेज नंबर 99 G5 पान नोत आणि नो बापान उतर दिला. बापान उतर दिला batko keli deswa patok natak sadle kityak miratamka taro lagi bole bapan utor dila batko keli deswa patok natak sadle kityak miratamka taro lagi bole Mapa utor dushe Soda korets kore Mapa utor dushe Soda korets kore सोमी येतलो तो काळो कोचचो काळोखांत लिपलोलें सोगलें तो उजवाडाक हाडटलो आनी सोगल्या राष्ट्रांक आपलें दर्शन दितलो. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता तुमकांय देव कृपा आनी माये मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आमची सगळीं इंतेसांवां जी आपलो वाडदीस समोर रमता जी आपलो लग्नाचो दीस समोर रमता तशेंच आमची जी मरून गेलोलीं आसा तांचो उगडास कोत्ता जाल्यार आमी सगळीं इंतेसांवां देवाच्या हातान घालून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मोगाच्या बापणीनो
आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव आमकां जेन्ना आमी थकता आमी ओज्या खाल चेपून आसा आमकां धीर आनी शक्ती दिता. खुबशे फावटी आमी आमचे वस्तुंगी अवलंबून रावन देवाशी आमी आमचे जे कश्ट आसा त्रास आसा वो खुशालकाय आसा ती हाडूंक ना आनी देवाचें आसणें आमकां जें दिलोलें आसा तें आमी अणभवूंक ना आनी ताचे लागून हे मिसान आमी ताची कृपा आनी भोगसणें मागून ताचें आसणें आमच्या जिवितान आसा तें ओळखून ताचे प्रमाणें जिवंक आमकां आदार मागुया. आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी ईश्वर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. ह्या पासत सद्भाग्यान सदां सांकवार मरे सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमियाची वाट तयार करूंक तुवें आमकां फरमायलें. सोर तशेंच आमचे पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणाव. तर ताचे भेटेचे बुजवणेक आमकां फावो जावच्याक कसलेच अशोकतायेक लागून आमकां पूर्ण जावंक दिवं नाका. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कोडे म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नखेत्रां कोणें केल्यात? एक फौज कशी तांकां मानता आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो कोत्ता तो तोच. ताचे शक्तेक कितली पदवी, कितले व्हड ताचे बोल. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक तावना. म्हज्या हक्कांची तो बेपरवा कोत्ता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जॅकोबाक? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासणाचो देव पृथ्वीच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थकना, तो दमना, ताच्या गिन्यानांक ताव ना. तकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बोल नासलोल्यांक घोटाय. तरणे दादले तोकून आनी दमून बसचीत. तरणाटे गोलगोलून बसतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बोल मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमनात. चलतात पूण तोकोनात.
देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर म्हणुया ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाकात जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता सगळ्या वायटांक वखद दिता तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवाडटा तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर सर्वेस्पूर कोणवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सट कोण पेटोना ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना आमच्या गुन्यांवांचें फावो ते फारीकपण मागिना जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. पळे आपले पुजेची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदो Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून म्हणलें सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी वोज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें वजें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणींनो आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव आमकां जोण एकल्याक जेन्ना आमी थोकता वो ओज्याच्या बारा खाल चेपला जाल्यार तो आमकां धीर शक्ती आनी घोटाय दिता पयले वाचपान इजायस प्रवादी जी इज्रायल पोस जा आसली तांकां देवान कशें राखलां ओ देवान कितें बरें केलां तेंचे पासत उगडास तांकां दिता आनी सांगता कशे भाशेन देव तांकां शक्तियान घोटाय दिता आनी कित्याक लागोन कित्याक इज्रायल पोजा बॅबिलोनियन एक्झायल निर्वाशी जिवीत जियेताली बॅबिलोनियनाक आनी थिंगासो तांकां उगडास जातालो काय बरें आपलें जिवीत जावपाचें आमी सगळीं बाराबोर जुदा त्या जाग्यार आसले जाल्यार आनी देव आमचे बरोबर आसोन देव आमकां राखपाचो आमकां सांबाळपाचो देव आमकां बुजवण दिवपाचो हे सगळे बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत जावपाचें आनी हे ती चिंताली आनी ताच्या लागून इजायस प्रवादी हांगा तांकां सांगता की देवान तुमकां सांडूंक ना तो आसा तो राखता सांबाळटा धीर शक्ती घोटाय दिता आमच्या जिवितांत अशें खूब फावटी घडटा जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कोश त्रास येता आमी देवाचेर गुणगुणटा ओ देवाक विचारता खंय गेलो तूं खंय आसा तूं आमचेर इतलें हो जें आसा तूं कांयच करिना ओ तूं दिसोना कोणाक वरवीं आमकां मदत मेळना अशें चिंतना येता आसतली ओ अशें आमी गुणगुणटा आसतलीं पूण
जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता कशे भाशेन तुमचे जे कोश्ट आसा दूख आसा त्रास आसा ते तुमी घेवन येयात. तो सांगिना हांव ते सगळे काडून उडयतलो, कांयच आसचें ना तुमकां कोश्ट त्रास दूख आसतलें हें सगळें, पूण हांव आसा तुमचे बरोबर. हें सगळें बरोबर आमी फुडें व्हरूया. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक खुशाल आसा आनी नदर मारता आमकां हेंच आश्वासन मेळटा, जे परी तूं हो तुमी सोंसता हांवूय हे खुशाल हे सोंसलां कित्याक म्हजे बापायची येवजण जावन आसली. आनी आमच्या जिवितान जे कोश त्रास आसा ते आमी जेजू सोशी हाडुया, कित्याक तो आमचे बरोबर हें वजें जें आसा उखलून हळू कोत्तलो आनी तो आसा आमचे बरोबर, तर आमकां कसलीच भिरांत ना. इजायस प्रवादी हेंच उगडास कोत्ता आपले पोरजेक, देव आसा आमचे बरोबर, तर आमी भिवपाची गरज ना. तशेंच जेजूय आमकां सांगता देव आसा आनी तो आमकां आमचें वजें व्हरोंक आदार दितलो. आमेन. आमी गीत घेवया C30 पेज नंबर 41, C30 पान 40 आनी 1, रुपये भांगार मागी नाय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पिता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पोदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुजे जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावट आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासनीक तोरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतो येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींचे सोल दरबारा सांगाती श्री मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
ती आचपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक, तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट पोरगोटुया सोम्याशी सुतोशे मोरून आमी समोरुमता तुशी पुनाशी मनपूण आमी पोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोगींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोर ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमानशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, पवित्र सभेचे भावाता ते दीस काल म्हणजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी गीत घेवया D48 पेज नंबर 76 D 40 पान 70 जोशे मेरू तानेता. जेजू आमच्या काळजान आयलेलो आसा. आमी आमचे दोळे बंद करून जेजूक रिगून रावया. आमचें जें ओजें आसा आमी थोकून आयलेलीं आसा, आमची चिंतनां आसा, आमचे आवडे आसा ते ताच्या हातान घालुया. कित्याक तो आमकां उगडास कोत्ता, तो आसा आमचे बरोबर. आनी तो आसा आमचे बरोबर म्हटल्यार तो आमकां हें सगळें ओजें उखलून व्हरूंक तो तें ओडू कोत्ता, आमकां मदत कोत्ता. सो ताका दिनवासुया आनी ताचें आसनें सदांच आमकां भोगूंक आनी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. होबले आमचो सोमी मोहिमेंत येवचो जालो. आपले सेवकांच्या दोळ्या मुखार आपलो प्रकाश तो फांकयतलो. प्रार्थुया. कोणवालाय बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोलान पातकांतली आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावंक हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सद देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हे मिसा बुलिनान वांटो घेतलेल्याक आमच्या साकेस्तावांक तशें कॉयराक आनी मिडिया टिमांक देव बरें करूं. सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे आमी बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार
तुजे विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव आमेन. आमी गीत घेवया G3 पेज नंबर 98 G3 पान 9 आनी 8 बाळका तूं ये.